First of all, when Mr. Leo Rodriguez, ex-chairperson and now councillor, I was surprised. जेन्ना तो आमगेर आयलो आनी म्हणपा लागलो आपूण शेतकामती आनी एक्सप्लेन करपा लागलो की शेतां आहली म्हणून आनी हांगा ते रोयताले तागेलो पाय रोयतालो ताजो शापाय रोयतालो आनी ताणें बरें एक्सप्लेन केलें नांगोर आसताले 500 नांगोर आनी रेडे आहले गायो आहल्यो दूद कोत्ताले आतां म्हणपा लागलो तशें ओवर 200 फार्मर्स थंयसर शेत कोत्ताले आनी म्हणपा लागलो तूं मातसो यो हांगा आमी तुका एक्सप्लेन कोत्ता सगळे शेतकामती मेळोंक सोदता म्हणून आनी आयज जेन्ना हांवें पळयलें इट वॉज व्हेरी शॉकिंग ही सगळीं शेतां एका सायडीक वॉटर बॉडी आहा ते वेटलँड एज मिस्टर सिडनी सेड एका कोणे एक्चुअली हा देर इज नो डिनायींग द फॅक्ट बट थंय शिरो दाखयल्ले आमी शिरो म्हणटाले तेन्ना हें शेत कोणाचें नांवां बरयल्लें आहा कॅडेस्ट्रल प्लॅनार सो whatever this MLA I believe is trying to do by using his influence with agencies is wrong. You cannot fool the farmers. As Pradhan Mantrin सांगला की आमी शेतां रिवाइव करूया फुल सपोर्ट दिता फार्मिंग सेक्टर म्हणून 2019 सांगुल्लें फार्मराचो इन्कम डबल कोत्ता 2022 2024 जाली फार्मराचो इन्कम काय हे पॉलिटिशियन लिडर आहा पळय तांचो इन्कम डबल करूंक सोदता ते नावां बरयल्लीं आहा कोणाचें शेत देर इज प्रायवेट प्रॉपर्टी देर इज कोमनीदाद देर आर टेनंट्स दीज आर द मेन स्टेक होल्डर्स मागीर थंयसर बफर झोन आहा थंयसर लोकांची घरां आहा त्या लोकांचेर कितें असर पडटलो वी हॅव टू प्रोटेक्ट दोज हावजीस वीच आर देर तांची घरां प्रोटेक्ट करपा जाय आयज शेतांचेर हात घाला फाल्यां त्या घरांचेर हात घालतले हे कसलेय कायदे काडटा सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग टू सी द फॅक्ट्स एंड देन रेल्वे इज रिस्पॉन्सिबल ताणी ते रेस केला आनी उदक भरून उरला इंडियन नेव्ही इज रिस्पॉन्सिबल सगळी घाण आयल्या थंयसर द रूट कॉज वेन स्टार्टेड रॉटिंग ऑफ फील्ड थंय स्टार्ट जालें आनी आतां शेतां रिस्टोर करचे सुवातेर आमचो MLA सांगता खंय आपूण बोटींग स्टार्ट करता म्हणजे कितें वॉट टायप ऑफ लॉजीक इज दीस कोणाक फायदो करपाक जेन्ना कोविड जाल्लें लॉकडावन जाल्लें देवान आमकां दाखयलें पळय तुमचो बंदोबस्त करा बी सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर म्हण प्रधानमंत्रीन सांगलें चीफ मिनिस्टरान सांगलें स्वयंपूर्ण गोंय म्हण चिखले आमची भुरगीं चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब म्हण घडोवन हाडलो आनी तांकां रेजिस्टर केलें आतां 4th कन्सिक्युटीव इयर ताणें रोयला आय वॉन्ट टू टेल MLA बाबा असले इनिशिएटीव घे ते शेतकामत्यांक सगळ्यांक आपय आनी सांग शेत कशें रिस्टोर करया पळय तें wetland has a wetland. We are not opposing. What is wetland is wetland. What is shet is shet. You cannot destroy the legacy left behind by our purvas. So, हांवें तांकां उतर दिलां जाता त्या प्रमाणे हांव तांकां तेंको दितलो ही केस व्हरोंक जाय जाल्यार सारकी प्रधानमंत्रीच्या दारार वतलो एज MP of South Goa to stop this destruction. Captain, what will be the plan of action? Because there are two central government things, like the railways and INS-ANSA. They have been doing this. What will be a plan? See, it doesn't matter how many central agencies are involved. The logic is very clear. As somebody said, उदक तो थंयसरले भायर काडले दूध का दूध पानी का पानी you will be exposed that is शेतां म्हणून त्यासाठी वाटलें वी आर नॉट ऑपोजिंग बट कॅडेस्ट्रल प्लॅन पळयात ODP पळयात ODPन तरी एका सायडीक शेतां दाखयता आनी सडनली तुमी म्हणटात हें वॉटर बॉडी वेटलँड बोटींग करता शेतां आहा ती शेतां वेटलँड ते वेटलँड बट हें घुमराव पळय करता लोकांक फटोवपाचें तें करनाका एंड वी वील फायट दीस आनी हायकोर्ट ऑर्डर इज देर इट वॉज शॉकिंग लास्ट जुलै 2023 हायकोर्ट ऑर्डर आय हॅव जस्ट बीन शोन So you are defying it's actually contempt of court म्हळ्यार जाता that you are not implementing and I want to tell the member secretary आता कळून आयला फाल्यां तो हियरिंग घेता म्हण आनी मेन स्टेक होल्डर फार्मर आहा तांकां खंय सगळ्यांक आपोवंक ना म्हणजे हातून दुबाव लागता आमकां की देर इज अ बिगर कॉन्स्पिरसी जे शेतकामती आहा तांकां भायर दवरपाचें आनी मागीर हें पळय कितें लॉबी आसा तांकां घेवन हें
चेंज करपाचें. अरे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलें तांणी विदाउट कन्सल्टिंग द मेन स्टेक होल्डर्स. द फार्मर्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स, बी इट द कॉम्युनिदाद, बी इट द टेनंट्स, बी इट प्रायवेट लँड ओनर्स. जे पळय घरां आहा दे आर ऑल्सो मेन स्टेक होल्डर्स. तांचीय घरां सेव करपाक जाय. आज एमपी आयिल्लो कित्याक हे वेटलँड जो इश्यू जालो आहा, जी गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा जी मायमोडे शेतां आहा ती वेटलँड करपाक, ताजे जायत शेतकामत्यांनी आनी ज्यो रावताले तेमी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलो आहा. कित्याक ही शेतां आनी कायद्या प्रमाणे शेतां आहा ते वेटलँड करपाक जायना. ही आमी पुर्वजांची ही शेतां आनी पुर्वज आमी देखून ही सदांच रोवन येयलेले, आमकां जाय हे शेतां परत रिस्टोर केल्ली. आज पासून आमी ते रोयताले पूण बंद कित्याक जाला, कित्याक रेल्वेन जेन्ना तेमी कन्स्ट्रक्शन करताले तेमी तो कल्वर्ट बंद केलो आनी शेतां आमगेली ती सुकना, ते उदक भरून उरता. सो आमगे एकूच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक की रेल्वेन जे ब्लॉकेट केलें तें ओपन करपाचें आनी आमची शेतां आमी परत रिस्टोर करपाची आनी ते आमी शेतां सदां रोयतले. इतलें आमी सांगलां आमच्या एपीक. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन वेटलँड करपाक वेटलँड स्टार्टींग करपाक आमी कळोन येयलें कित्याक एक नोटिफिकेशन गॅजेटा आयलें म्हण आमकां कळटा. पर्सनली प्रोसेस करचें म्हण आमकां पर्सनली नायदा कोमदादी, कित्याक मेजर शेतां सगळीं कोमदादीची, ती टेनंट्स आहा, ती प्रायवेट शेतकामती आहा, ती सेपरेट तुका प्रॉपर्टी होल्डर्स आहा. कोणा एकट्या तुका सांगलां बाबा हें करपा आहा म्हण आमकां मागीर कळा. आनी तितले आनी ते भायर गोवा बायोडायवर्सिटी आमी ती आरटीआयचेर कोण एकट्यान मागण हाडले. थंय क्लियर बरयलो आहा की हे प्रोसेस स्टार्ट कश्टपणे जे जाग्याचेर नोटीस बोर्ड घालपा जाय म्हण लोकांक कळपा बाबा हे आमी वेटलँड करपा म्हण पळय असलो प्रोसेस कांय केलो. Is there a court order? नो रिसेंटली जानेवारीन हांगाचो एकटो भाव मायमोड्याचो हे शेतां हे पुरयता घाण जाल्या आनी ते शेत रोवपा जाय म्हूण तो हायकोर्टाक गेल्लो, PLI फायल केल्ले जानेवारी. तेजी 17 जुलय हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. ह्या ऑर्डरीन तेणें क्लियर कट ऑथॉरिटी सांगला, पर्टिक्युलरली PDA पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, म्युनिसिपालिटी, की ही पळय घाण जाल्यार ती क्लियर करा. 4 म्हयन्या भितर ते सगळे क्लियर करून उडोवया आनी तो रिस्टोर करा म्हण. आनी थंय पॅडी टेनंटेड एग्रिकल्चर लँड म्हण क्लियर बरयलो आहा तेका. तो अजून पासून ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट जाल ना, कित्याक ती अजून पासून ते तशें आहा पडलेले आहा. बट ऑलरेडी जजमेंट हायकोर्टान जजमेंट आसा. आनी थंय इंट्रस्टिंगली गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड was responding to that in the High Court order as per the suit filed by the petitioner.